बापा पुता खात्म्या वंदन मोहिमा सासना देवा तू आमचो उस्वार तुझो पोसोर भोगूंक येता देवा तूच आमचो यादार तुझी मोदत मागूंक येता देवा तू आमचो उस्वार तुझो पोसोर भोगूंक येता देवा तूच आमचो यादार तुझी मोदत मागूंक येता. सगल्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगल्यांक ही आयचे मिसाचे भेटीन. ही आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिन वासून लॉरेन्सिनो आनी पेरपेतुआ सुकुरिना लुकस आयज आपलो काजाराची 25 वर्सां मनयतात आनी देवाक दिन वासून ही भेट भेटयतात. देवान तांच्या गोराब्याचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या जुजे फ्रांसीस मार्टिन्स हाच्या ओतम्या पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया मिसीस ऑलिव्ह पारक आयज आपली सर्जरी करता आपणा पासत मागूंक लायता. तशेंच रोझलिना लोबो, मार्सेलिनो लोबो आनी हिलरी लोबो ह्या गोराब्या पासत खेरीत भाशेन देवान तांकां पेकोवणेचो हात लावंक तांचेय पासत मागुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात चार्ल्स्टन फेर्नांडीस, ग्रेसी आल्मेदा तांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रिच्या भाव भयणीनो, जेजू आमचे पासत मागणें करता आनी आयज तावन आमी ह्या जेजूच्या मागण्यांत वांटो घेता. तर जेजू जे भाशेन आमचे पासत आनी हेरां सगल्या पासत मागता ते भाशेन आमी एकामेका पासत मागूंक आनी आमचेंच जिवीत देवाच्या हातान घालूंक आमकां कृपा मागुया. जायते पावटी आमी देवाचेर विस्वास खोल दवरूंक चुकल्या. असले आमच्या असोक्तायांक देवाची काकलूत मागुया. हांव पातकी सुरपदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणी म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत वागून सदांच सांगपाक बरें सगळ्या दिवताक आनी भोगतां आनी तुमकां भाव भयणी म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सुरपदविदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. भोव वर्त्या देवा, आमच्या मोहिमेवन बापा, पवित्र आत्मो आमच्या काळजांनी देवून येवं आनी आमचे भितर रावूं. तुजे मोहिमेचें मंदीर तो आमकां करूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. धर्मदूतांच्या इतिहासावेलें वाचप. मिल्येतान पावलू एफेसाच्या पवित्र सोबेच्या जाणट्यांक आपोवंक धाडले आनी ते पावले तेन्ना ताणें तांकां अशें म्हणलें, आजयेंत हांवें पांय दवरला तातूंतान हांव तुमचे मदें कसो जियेला तें तुमी जाणात. सगळ्या ल्हानविकायेन आनी जुदेवांच्या आडगां नाडगांक लागून दुखां कोश्टां मदें हांवें सोम्याची सेवा केल्या. तुमकां बऱ्याक पडटा तें करूंक हांवें केन्नाच फाटीं सरलो ना.
हांवें तुमकां 2 परगोट केला आनी सोबे माजार तशेंच तुमच्या घरांनी तुमकां शिकोवन दिल्या. देवाशी पोतून येयात आनी आमच्या सोम्या जेजूचेर विस्वास दवरात म्हूण जुदेवाक आनी ग्रीकाक हांवें उलो मारला. आनी आतां पळयात, कैदी जाल्लोच म्हूण सजमून हांव जेरुसल्याक वेता. थंय म्हाका कितें घडटलें तें हांवूच नकळो, पूण म्हाका बोणकोण आनी कोश रावतात म्हूण पवित्र आत्मो सगल्या शारांनी म्हाका कळयत आसा. पूण हांव म्हज्या जिवाची पर्वा करिना, न्हय म्हूण ताका कसलेंच मोल दिना. देवाच्या देण्याच्या शुभ वर्तमानाक साक्षी दिवचे पासत म्हज्या जिविताच्या शेवटाक सोम्या जेजू कडचें घेतिल्लें मुणयारीपण शांती पावूंक ही एकूच म्हजी आशा. हांवें तुमचे मदें भोवून राज परगटलां, तर आतां तुमी सगळीं नव्यान म्हजें तोंड पळोवची नात म्हूण हांव बरो जाणां. देखून आयच्या दिसा सोपूत घेवन तुमकां सांगतां, तुमकां सगल्यांच्या जिवाचो हांव जबाबदारी न्हय, कित्याक देवाची आख्खी येवजण तुमकां कळीत करूंक हांव फाटीं सरूंक ना. देवाचें उतोरें. जबाब. प्रितुमीच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. जबाब. प्रितुमीच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. देवा, तुज्या उदार बळेपणाचो तुवें बरोच पावस धाडलोय आनी सुकोन करपोन गेलोलो तुजो देस तुवें नव्यान सुफळ केलोय. थंय देवा तुजें बरेपण तुज्या गरिबांक तयार केल्लें तुजे पोरजेक बिराड गावलें. जबाब. प्रितुमीच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. दिसान दीस निरंतरी देवाक वाखाणुया. आमची सोडवण कोत्ता तो देव, आमचो भार आपुणूच उबारता. कसलो देव आमचो, ताच्याच हातान तारण आसा. मरण आनी जिवीत सर्वेस्परा देवाचोच गूट. जबाब. प्रितुमीच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. हांव बापा कडेन मागतलों आनी तो तुमकां आनीक एक शारोती दितलो आनी हो तुमचे सवें सदां काल आसतलो. Spora soy soy, sorbe spora soy soy, sorbe spora soy soy, sorbe spora soy soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. जिवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आपले दोळे स्वर्गाक लावून जेजून म्हणलें, बापा, वेळ पावलो. पुताक तुवें महिमा दिवंक, तुज्या पुताक महिमेवंत कर. तुवें ताका दिल्ल्या सोमेस्तांक ताणें सासणाचें जिवीत दिवचे खातीर आख्ख्या मनशा कुळाचेर तुवें ताका अधिकार दिलाय. सासणाचें जिवीत तें तांणी तुका एकल्याच खऱ्या देवाक आनी तुवें पाठयलाय त्या जेजू क्रिस्ताक ओळखून घेवंक. हांवें तुका प्रितुमेर महिमा दिली. तुवें म्हाका करूंक दिल्लें काम हांवें शात्ती पावयलें. आतां बापा, स्वर्गार संवसार आसचे आदीं तुज्या सांगाता जी म्हाका महिमा आसली तेच मोहिमेन म्हाका भर. संवसारांतले काडून तुवें म्हाका दिल्याय त्या मनशांक हांवें तुजें नांव कळीत केलें. ते तुजे आसले आनी तुवें ते म्हाका दिल्ले आनी तांणी तुजें उतर सांबाळ्ळां. जें सगलें तुवें म्हाका दिलाय तें तुजे कडसून येता म्हूण आतां तांकां कळ्ळें. जी शिकोवण तुवें म्हाका दिल्याय ती हांवें तांकां दिल्या
आनी तांणी ती मानून घेतल्या. आनी हांव तुजेसून आयलां म्हूण तांणी खरेपणी ओळखून घेतलां. आनी तुवेंच म्हाका पाठयलाय म्हूण तांणी सोत मानलां. तांचे पासत हांव मागतां. संवसारा पासत मागिना, पूण तुवें म्हाका दिल्याय तांचे पासत मागतां. कित्याक तें तुजें. जें म्हजें तें सगलें तुजें, आनी जें तुजें तें सगलें म्हजें. आनी तांचे वरवीं म्हाका महिमा मेळ्ळ्या. आनी आतां हांव आनीक संवसारांत ना, पूण ते संवसारांत आसात, आनी हांव तुजेशीं येतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें प्रिच्या भाव भयणीनो, आमी कोणाकूय जरी तर मेळ्ळीं आनी मेळोन जाल्या उपरांत एकामेकाक कडलीं पयस वेता तेन्ना कितें म्हणटा आमी एकामेकाक? चडशीं आमी म्हणटा बरें परतून मेळचीं, सी यू अगेन, फिर मिलेंगे म्हणटात न्हू. आनी एकामेकाक आमी परतून मेळटले अशें म्हणून आमी एकामेका कडलीं पयस वेता. आयज देवाच्या उतरान पयल्या वाचपान आमी करीत भाशेन भाग्योन पावलूचीं हीं निमाणीं उतरां आयकता. आनी हें निमाणें उतर तांचे लागीं उलयता आसतना पावलू तांकां उगडास करता, परतून आनी तुमकां हांव मेळचो ना, व म्हजें तोंड तुमकां परतून दिसचें ना. हें हांव जाणां, कित्याक हांव जेरुसाल्याक वेतां आनी जेरुसाल्याक म्हाका म्हजो शेवट रावता, ह्या संवसारांतलो शेवट. म्हणजे आतां म्हाका धरतले, मारतले आनी हांव मरतलों. ह्या संवसारांतलें म्हजें जिवीत सोंपतलें. जेजून आपल्या जिवितांतूय आपल्या शिसांक हेंच सांगलेलें. तोय जेरुसाल्याक वेतालो. म्हाका धरतले, म्हाका मुखेल याजनिकांच्या आनी वडिलांच्या हातान घालतले, ते म्हाका कोश्टायतले, मारतले. संवसारांतलो म्हजो शेवट जाता. आनी हें जाणा जावन आमचो संवसाराचो शेवट आयलो हें जाणा जावन मुखार सरप म्हणल्यार काळजीदारपण. आनी भोव करून ज्या सुवातेर आनी ज्या वातावरणान म्हजो शेवट जावपाचो आसा थंय वचप म्हणल्यार हें काळजीदारपण. आनी हें काळजीदारपण जेजूनय दाखयलें आनी जेजून दाखयलें तेच भाशेन भाग्यून पावलू दाखयता. आनी हें सगळें करता आसतना एक खात्री, पवित्र आत्मा म्हजे बरोबर आसा, देव म्हाजे बरोबर आसा. आनी ह्या पासत ह्या शेवटाक म्हज्यान तोंड दिवंक जाता, म्हज्यान फुडो करूंक जाता. तर हेंच करूंक भाग्योन पावलू मुखार सरलो आनी सरता आसतना आपणाक दिल्लें तितलेंय काम संपादलें. जेजूनय आपलें मागणें करता आसतना बापाक पयलीं तेंच सांगलें, तुवें जें काम म्हाका दिल्लें ह्या संवसारांत तें हांवें सगलें केलें. तुवें जी म्हाका शिकोवण दिल्ली ती तुवें म्हाका दिल्यात वेंचून काडून तांकां दिली. तुवें ज्या कारणा पासून म्हाका धाडलेलो म्हणजे तुजी खबर तांकां पाठोवंक, तुजें तारण तांकां दिवंक हांवें तांकां दिलें. म्हजें काम ह्या संवसारांतलें सोंपलें, आतां हांव परतून तुजेशीं येतां. भाव भयणीनो, हीं उतरां आमी म्हणूंक जावपाक जाय. आमकांय ह्या संवसारांत एक मिसांव दिवन धाडल्यात, आमकांय एक वावर दिवन धाडला. कितें तो वावर, कितें तें मिसांव, हें आमी जण एकल्यान देवा कडेन आमचो संपर्क सादून आमच्या मागण्यांतल्यान समजूंक गरज आसा. जरी तर आमचें मिसांव कितें, आमचो वावर कितें ह्या संवसारांत, हें जरी तर आमी समजूंक ना जाल्यार जायते फावटी आमी मागीर उचांबोड जाता, आमी सांडून वेता. तर ह्या पासत आमकां जो वावर दिला तो वावर समजूंक, आमकां वावर दिल्लो आसा आमचेच वस्तुंगी वा आमचेच सवे, जण एकल्या सवे आमकां वावर दिल्लो आसा. आमकां वावर दिल्लो आसा आमच्या गोराब्यान, ज्या गोराब्यान देवान आमकां जल्माक हाडल्यात आनी ज्या गोराब्यान आमी जियेता त्या गोराब्यान आमकां ही जबाबदारी दिल्ली आसा. ह्या समाजान आमी जियेता आमच्या गोराब्याचे भायर, आनी ह्या समाजान जियेता आसतना आमकां वेगवेगळ्यो वस्तू दिल्यात, वेगवेगळे आमकां गूण दिल्यात, वेगवेगळ्यो झुट्ट्यो दिल्यात. आनी ह्या समाजान वावर करूंक आमकां
ही ड्युटी दिल्या, ही जबाबदारी दिल्या. तर ह्या संवसारांत आसतना आमकां दुसऱ्या सवें तशेंच आमचे सवें ही जबाबदारी दिल्ली आसा. आनी जेन्ना ही आमचे सवें आनी दुसऱ्या सवें जबाबदारी दिल्ली आसा ती आमी पाळटा तेन्नाच आमच्यांनी ही उतरां म्हणूंक जातलीं. बापा, तुवें म्हाका जें काम दिल्लें ह्या संवसारांत तें हांवें केलें. आतां हांव तुजेशी येतां. आतां तुजेशी येवंक हांव तयार आसां. तर भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक ही कृपा आमकां मागुया, देवाक आर्गां दिवया. जायतीं कामां घडये आमी बरे भशेन केल्लीं आसात. आमकां जी जबाबदारी देवान दिल्ली आसा ती आमी बरे भशेन पाळलोली आसा. देवाक आर्गां दिवया. तशेंच घडये आमकां थोडी पावटी दिसता आजून पासून आमच्यो थोड्यो वस्तू सारक्यो जावंक ना. त्योय बीन करूंक आमकां देव वेळ दिता. त्या वेळाचो आमी बरो फायदो काडूंक आनी ज्यो वस्तू आमी करूंक जाय, जावं आमचें सवें म्हणजे आमच्या जिविताची नवसरणी करपा सवें आनी दुसऱ्या सवें, दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करपा सवें आनी हो समाज बदलपा सवें. देवान हो समाज, हो संवसार जे भाशेन रचला तो देवाक जाय ते भाशेन सांबाळपा वाटेन आमी आमचो वावर करूंक हे भेटेन आमकां कृपा मागुया. तर जरी तर आमकां विचून काडल्यात जाल्यार फावो तितली कृपा आनी फावो तो वावर करूंक आमकां घटाय आनी काळजीदारपण जें बागून पावलून आयच्या वाचपान दाखयलां, असलें काळजीदारपण आमकां हे जण एकल्याक दी म्हूण हे भेटेंत आमी मागुया. गायन घेऊया C21, पेज नंबर 37, C21. कितें घालताय त्या उंड्या, कितें घालताय ते काशी, या तुझ्या उदाहरणांत पृथ्वीन दिला मनशाची भावना तुझ्या उदाहरणांत तू आमकां म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. बोमंगळ बापा, तुका मानता तसलें जावं दी आमच्या मागण्यांचें आनी बलिदानाचें समर्पण. भोक्तीपणी तुजी सेवा करून सर्गीच्या सुखाक आमी सगलीं पावूं हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, आमचें काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारान सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जिवन जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिसती पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन स्वर्गार चडलो. अशी ताणें केल्लीं आमकां आपल्या देवपणाचीं भागीदारां देखून पास्कांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरींग गायतात तुजे मुखार. स्वर्ग आनी संसार पडल्या तुज्या वैभवान. उंचोरगी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंचोरगी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच कुशेन कोश्ट मरोण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगोत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपोर गोठुया. तुझ्या क्रिस्तान पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलीं सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांचीय काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमचे पासत जेजून मागणें केलां आनी ह्या पासत आमकां जो वावर दिल्लो आसा, आमकां जें काम ह्या संवसारान देवान दिल्लें आसा तें करूंक आमचे लागीं फावो तितली कृपा आसा. तर ह्याच जेजूच्या मागण्यान आमी एक जावुया आनी जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिनाका, वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती.
शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका बरें केलें. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित संस्कारान तूं भोव पवित संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता. आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. आमचो जेजू जेवण जालो, आमचे आत्मीक भुकेक पावलो. ये जेजू बेगीन तूं ये, आत्मा तुका घेवंक रावता. ये जेजू बेगीन तूं ये, आत्मा तुका घेवंक रावता. स्वर्गीचे जेजू दिता आपली गुणवास समोर पिता. देवा मेळ्ळो आपूण जाता, आमकां मोक्षाक पावूंक दिता. ये जेजू बेगीन तूं ये, आत्मा तुका घेवंक रावता. ये जेजू बेगीन तूं ये, आत्मा तुका घेवंक रावता. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारान आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां. ताणें आपल्या उगडासाक हें संस्कारलेलें जेवण आमी घेवचें म्हूण फरमायलां. ह्या पसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रितीमोग वाडो म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. फाल्यां बुधवार सकाळीं 6:30 वाजता भोव पवित्र संस्काराची भोजवण जातली आनी त्या उपरांत मीस. सुर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेवया. T56 पेज नंबर 227. T56. तुझ्या गोपा